आता खबरो विस्तारान। मायनिंगाची पावणी जाल्ली म्हण कांयच हरकत ना, पूण ताच्या उपरांत मायनिंग सुरू रोखडीच जातली अशें जायना। केंद्रान 4 वर्सांची तरी मुदत दिवपाची गरज आसा। 2012 वर्सा जेन्ना मायनिंग बंद जाल्लें तेन्ना गोंयच्या जनतेचे हाल आमी पळयल्यात। हें परत जाल्लें आमकां नाका म्हण आमी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेवन दिल्लीक गेल्ले अशी माहिती कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्रालान दिल्या। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस गेल्ले दिल्ली तेका कारण आशिल्लें की आमकां खंयचे लीज होल्डर मायन ओनराचे आमकां संबंध आशिल्लो। आमकां आशिल्लो की गोंयचे जे मायनिंग चलता हें चालू उरपाक जाय, कारण बिकॉज ऑफ इकॉनॉमीक सिट्युएशन म्हणजे पीपल हू आर डिपेंडंट ऑन द मायनिंग, म्हणजे जावं ते वर्कर्स, जावं ते ट्रक ओनर्स, जावं ते बार्ज ओनर्स, और जावं ते मिशनरी ओनर्स, और इनडायरेक्टली जे बाजारांतले म्हणजे जावं ते कोण सगळे इनडायरेक्टली कनेक्टेड आसा तेंचे खातीर आमी एफर्ट्स घातले, डेलिगेशन घेवन आमी तेजे खातीर घातले, नॉट बिकॉज ऑफ लीज होल्डर्स। हे पयलीं आमी म्हाका दिसता वी वॉन्ट टू क्लॅरिफाय। नंबर 2, आमी स्वता 2012चो इफेक्ट पयल्लो आसा आनी 2012 लोकांनी कशें फेस केले आनी लोक कशे फुडें गेले आनी आतांचो इफेक्ट कितें जातलो ते आमी आतांच कळून येयल्ले आसा, म्हणून आमी हें डेलिगेशन घेवन गेल्ले। नंबर 1 म्हणटा ते 2012 जेन्ना मायनिंग बंद आशिल्ले तेन्ना खूब वर्सांचें मायनिंग चालू आसलें, लोकांनी कितें तरी जोडलेलें आनी ते 2-3 वर्सां ते मोडूंक शकले। आयज ती परिस्थिती ना। आमकां खबर आसा कोण जर मायनिंग कामां आशिल्ले तेन्ना खूब जाणांक ब्रेक दिल्लो, तेंकाय परतून घेवना, पूण स्लोली कंपनी घेवपाक लागलेले, कित्याक आतां ते वाडपाचें आशिल्लें म्हूण घेवपाक लागलेले, ते आतां परतून डूस जाले। आतां आमी सगळे ऑल पार्टी डेलिगेशन आमी गेल्ले, आमचे वांगडा म्हाका हांवें जे आमी जर एक रिप्रेजेंटेशन केल्लें ऑलरेडी प्रायम मिनिस्टर, हांव मागीर तुमकां शेअर करता, तितून सिग्नेटरी ना, कित्याक इट इज नॉट करेक्ट ऑन माय पार्ट टू, कित्याक नांवां खूब आसा, सो तितून 2 जाण सिग्नेटरी ना, बाकीच्या सगळ्यांनी सायन मारलेली। 2 जाण म्हणल्यार एक विजय बाब थंय पावना आनी दुसरो चचिल बाबाचें नांव आशिल्लें, तो येता म्हूण टिकेट बिकेट काडलेली तो पावना, पूण बाकीच्यांनी सगळ्यांनी सायन मारलेली। आय वील शेअर दॅट हें तुमकां। आमी एज पर शेड्यूल आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ PWD सुदीन बाब घेवन गेल्लो आनी एज पर शेड्यूल आमची 10 o'clock अपॉइंटमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड्स आनी शिपिंग श्री नितीनजी गडकरी कडेन आमी 10 मेवले। जे कितें घडटलें 16 तारखेनंतर ते विदारक चित्र जे आमकां दोळ्या समोर दिसता आयज, ते खंय तरी स्टॉप जावचे, हितून खंय तरी वाट येवची आनी खंय तरी सोल्युशन येवचें, ह्या खातीर एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आमकां दिल्ली वचपाची गरज आसली, आमच्या सेंट्रल लिडराक पटोवपाची गरज आसली आनी त्या खातीर आमी दिल्ली गेले। आमी यूज घेतलेले आसा, मिटिंगूय काबालान खूब 2-3 मिटिंग घेतल्या, हांवेंय मिटिंग घेतल्या, राजेश पाटणेकरान मिटिंग घेतल्या। हितूंतल्यान एक दिसून आयलां कितें फुडें अशें 2012 जे मायनिंग बॅन जालें आनी बंद पडलें आनी मागीर चालू करता आसतना 2016 पर्यंत आनी जे त्रास जाले, सरकारान खूब अम्ब्रेला योजना ताका खातीर जावं OTS वन टायम सेटलमेंट जावं कामगारां खातीर स्किमी काडल्यो, पूण सरकारान कितले म्हळ्यार काडटले आनी फुडें जे ऑप्शनाचो प्रोसेस आसा तो बेगीन ना, हेजेर विचार करून आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक गेले आनी हे आमी सक्सेस जातले।